हाय गायज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सगळी कशी आहा? होप सो सगळी बरी आहा. थँक्यू सगळ्यांक इच एंड एवरीबडी. सगळ्या म्हाका हितून मोगान कमेंट्स धाडटाय न्हू, म्हाका बरें दिसत त्या कमेंट्स वाचून. तुमगे इतलो मोग दिताय म्हणून म्हाका थँक्यू. काल सांगसून देव बरें करूं. आनी आयची रेसिपी हाडल्या पळय ती जोजफ म्हणून तेगे फूल नांव ना, तेगे युजर म्हणून येयलोले, पण तेणें म्हाका कमेंटान आपल्याक जी हेजे चिली चिकन रेसिपी जाय सांगलेलें आनी आपलें नांव सांगलेलें जोजफ म्हणून. सो सॉरी जोजफ, तुवें भरपूर पयली रेसिपी मागलेली आनी रेसिपीचो म्हाका लेट जालें हाडपा म्हणून. सो तुगेली रेसिपी हाडल्या, चिली चिकन रेसिपी हाडल्या, डॅडी केली ती, डॅडीन केल्या. सो तुमकां आनी सगळे म्हाजे यूट्यूब फॅमिलीक सांगता, तूं म्हाका रेसिपी म्हागे डॅडीकी लायक करता, डॅडीक हांव इतलो बेस्ट हांव दिताय म्हणून थँक्यू. सो आतां डॅडी केली रेसिपी हांव स्टार्ट करता. सो या ओके. हे चिली चिकन, शेफ चिली चिकन. हे चिकन, बोनलेस चिकन. तांतें मैदा, मीठ, कॉर्नफ्लावर, टोमॅटो सॉस, केचप, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सोया सॉस, ओडिटो पावडर, ऑयल, जिंजर गार्लिक, स्प्रिंग ओनियन, ग्रीन चिली, कॅप्सिकम, विनेगर, ओनियन. घातला. आता जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट. तांतें मागीर घालपाचें. हे मॅग्नेट करून दवरलो, अर्दें मायज दवरपाचें 45 मिनिट्स पुणी दवर. मागीर तांतें घालपाचें. तांतें फोडून घातलो, फकत योगूच घालता तितून, येलोच वायट घालिना. ताका आतां भाजपाक जाय तें. सो गायज, डॅडीन हिंगा प्लेटीन पीठ घेयला आनी मागीर चिकन हें केला, लायला चिकना. इफ तुमकां अशें नाका न्हू जाल्यार डायरेक्ट बायल तुमी चिकनान डायरेक्ट पीठ घालून जाता आनी मिक्स करून जाता. ओके, सो तुमगे चॉयस, तुमी कशें करूंक सोदताय तें. चिकन भाजील ते सगळें. चिकन हे फ्राय करून दवरला, हाफ डन करून दवरला सगळें. तेल घालता, तें चिकनाचें तेल. Tipsy.
गार्लिक आणि ग्रीन चिली. आता पुन्हा टाकून द्या. पेस्ट मिरसांगो तीन मिरसांगो 4 मिरसांगो घेवन गरम उदकान बुडोवन मागीर मिक्सरार पेस्ट करपाचो. ते चायनीज बॉटलाचे यूज करिना हांव ती पेस्ट करता. ही म्हाजी रेसिपी. आनी विनेगर, सोया सॉस, टोमॅटो केचप, little salt, एक ग्लास उदीक घायला की ते चिकन हा न्हू ते हाफ डन केलो सगळ्याक. एक ग्लास उदीक घायला मातशें शिजपा. no, शिजोवन निघून. उदक घातल्यान ते शिजपाक चिकन ते हाफ डन करून काडलेलें म्हणजे ते सगळें आतां शिजोवन सगळें हें जावपाक. आतां कॉर्नफ्लोर घालता तितून आनी ते चालून दवरपाचें. कॉर्नफ्लोर घालता म्हणजे गोड जावपाक. कॉर्नफ्लोर घातले म्हणजे आपणच मातशें गोड जालें चिकन येता सारकें. ड्राय जालें चिली.
स्प्रिंग ऑनियन वयल्यान जालें. झाकून पडलें जाय तें हें आहा तें सगळें बरें. बोट म्हणून पळयता. चिकन तुम्ही घरा कडेन करून पळया, खाया, टेस्ट करून मागीर म्हाका सांगा कितें कशें लागता पळय तें. तुम्ही रेसिपी चोयल्या आसतली डिजेची चिली चिकनाची. ती रेसिपी तुमकां कशी लागली ती कमेंटार सांगा. आणि न्हू गोडे मदें मदें वॉयस गायलात, कित्याक गायला जाल्यार त्या वॉयस गायला कित्याक तेडिगे वॉयस न्हू तेचेर हें ना, स्लो येयला, सो क्लियर नाहलो. एकू कडेन गायला उदीक गायल म्हणून 1 कप आहलो तेणी तोडपाय 1 कप थिंगा वॉयस गायला, अदरवायज हांवें वॉयस घालून. आनी काल दाल रेसिपी मागलोली पळय ती फ्रेंसिस्को ओल्वीन म्हणून मागलोली. तेगे नांव घेवंक ना हांवें. कालचो कमेंटान म्हाका सांगिल्लें तेणें आपलें मागलो म्हणून. सो सॉरी तुका, तुगे नांव घेवंक ना म्हणून. आनी मे बी अशी हाटी आनी मुखा भायर कोणाचें नांव बी चुकत जाल्यार नेक्स्ट डे तरी नांव घेतो तुमगेलें कोण रेसिपी मागलो तेणी. ओके. आनी आतां म्हाका खूब रेसिपीज मागलो आय आनी तुमकां दाखयता. चुकपा जाता हे सगली रेसिपी रिक्वेस्ट मागेल्यो. मागीर रेसिपी रिक्वेस्ट आहाय ते हांवें काडल्याय बूक पेजीर बरोवन काडल्याय. सो आतां नॉन वेज आहाय न्हू त्यो बेगिना शूट करून अपलोड करतले बिफोर 11th फर्स्ट कार्नवाल न्हू. कार्नवालाच्या दिसांनी ह्या दिसांनी शूट करता तुमगे रेसिपीज आनी तुमकां हाडटलें हांव. आनी वेज जे आहाय न्हू त्यो सगल्यो मागीर हाडटलें लँथ सिजनान हाडटलें तुमगे वेज रेसिपी सगल्यांच्यो. ओके. आनी ब्लॉगिंग्साचे विडियोज काल थोडे ब्लॉगिंग केलोले घरा बाबा गेले आनी मिट्टूचे. सो तेगे बी क्लिपिंग्स तुमकां येता त्या ब्लॉग्सांनी घालून मागीर एकू ब्लॉग करतले. धाकटी क्लिपिंग्स केल्या न्हू बाबा गेली ना जाल्ल्या बाईची मिट्टूची बी. आनी ती सगळी एकू विडियो करून मागीर तुमकां एक दीस ब्लॉगिंगा विडियो करतले. आनी खूब जाणां म्हाका रिक्वेस्ट केला यूट्यूब जर्नी कशी स्टार्ट करपाची, कशें कितें काय तेगेलो विडियो हांव बेगिना हाडटलें कोत्तोलें. म्हाका आजून टायम मेळ्ळो ना तो विडियो शूट करपाक. मे बी हाडटलें तुमकां प्रॉमीस करता हाडटलें. पूण केन्ना हाडटलें तें सांगूंक शकना हांव. तेका हितूलें ह्यो रेसिपी विडियोज आहाय ते पयलीं क्लियर करतलें, सगळें काबार करतलें. ओके. आनी तुमकां विडियो कसो लागलो तो कमेंटान सांगा आनी शेअर करा तुमगे फ्रेंड्स फॅमिली कडेन. आनी खूब जाणां म्हाजी रेसिपीज केलोली घरा कडेन ट्राय केलोली आनी तांकां बरी दिसल्यो. आनी तेगे भुरग्यांनी एकले कमेंट मारलो म्हाका भुरग्यांनी बी तेंगे बरी खायलो म्हणून माणक्या रेसिपी ती. तुमकां थँक्यू, म्हाका बरें दिसलें. आनी अशें तुमगे फ्रेंड्स फॅमिली कडेन शेअर करा. आनी आजून कोणें सबस्क्रायब करूं ना न्हू ती प्लीज सबस्क्रायब करा म्हाज्या चॅनला. ओके. आनी बेल बटन आहा न्हू तो प्रेस करता तुमकां रोखडें नोटिफिकेशन मेळटलें. सो म्हाज्या चॅनला आनी सपोर्ट करा की तुमगे फ्रेंड्स फॅमिलीक सांगाय ते सबस्क्रायब करा म्हणून. कित्याक म्हळ्यार सबस्क्रायब करून करीत जाल्यार मातशें मोटिवेट जाता आनी तो मोग दिता हें जाता बरें दिसता. ओके. सो मेळची नेक्स्ट विडियोचेर. टील दॅट बाय गाय, सी यू नेक्स्ट ब्लॉग.